नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. सीएएचेर विरोधकांनी मागली चर्चा. सरकारान केले मोदी सरकाराचे अभिनंदन. गोंधळ घोषणाबाजीत कामकाज तहकूब. मुख्यमंत्री म्हणटा एनआरसीचो प्रस्नूच ना. एनपीआर सेन्सस आदी सावन गोंयकारांक कसलोच भंय ना. बरेचशे मंत्रिमंडळ अनफीट. फेररचणूक जाय. मंत्री खाती बदलूं जाय. मंत्री मायकलाचो बॉम्ब. विजय म्हणटा सरकार वासाक नाका. मायकल विजय ब्रेक ओव्हरांत हेड ऑन. प्रायव्हेट रानां थारावंक 22 वर्सांत 7 समित्यो. खंयचो रिपोर्ट सध्या लागू. 21 चौखण किलोमीटर रानां बळकावपाचें स्कॅम. विरोधकांनी मागली सभाघर समिती. मुख्यमंत्री म्हणटा केस एनजीटी मुखार. स्कुलांनी मिड डे मील दिवपी ग्रुपाचो 4 म्हयन्याचो पेमेंट 8 दिसां भितर. कॉन्त्रात भायले संस्थेक दिवचे ना. मुख्यमंत्र्याचें उतर. ग्रुपाक सरकाराचे पयशे पडना. विधानसभेत इश्यू. फातोड्ड्या बार्रांत सोऱ्याचे किकीर. दोगांचो खून. तिसरो हॉस्पिशियोत. सोरो दिना बार्र बंद म्हणले म्हूण फोडलो तोकलो. आरोपीक 12 वरां भितर पुलिसांनी उखल्लो. आनी एफसी गोवान क्लिफर्ड मिरांडाक केलो तात्पुरतो हेड कोच. तंत्रीक संचालक डेरिक परेराच्या पालवा खाला वावुरतलो क्लिफर्ड. विरोधी आघाडीन चर्चा मागली आनी सरकाराचो सीएएचेर मोदी सरकाराचो अभिनंदनाचो थाराव. विरोधक चाळवले. सभापती मुखार वचून घोशणाबाजी. बोवाळ. थारावाचेरय बहिष्कार. गोंधळ हाताभायर गेल्ल्यान सभापतीन कामकाज तहकूब केलें. समाजाक पिशे करून मुद्दम चिथायतात म्हूण विरोधकांचेर आरोप. एनआरसीचो सध्या प्रस्नूच ना. एनपीआर सेन्सस आदी सावन आसता. गोंयकारांक कसलोच भंय ना म्हूण मुख्यमंत्र्याची जाप. And people, none other than our ex-Prime Minister Dr. Manmohan Singh was seen giving a very good speech in Parliament saying that CAA should be brought, CAB is a necessity, that Citizen Amendment Act has to become law to protect the persecuted minorities. You had none other than Chidambaram also speaking in Parliament. It is there all over the social media. How is there a change of heart? Because the BJP government is doing it. BJP करता तेन्ना वाईट आणि तुम्ही करता आशिल्ले तेन्ना बरे आहले. आता आम्ही करून दाखयला. थोडे लोक आहा मडगांव एक रॅली जाल्ली. एंटी सीए म्हूण रॅली गेले. कशे लोक आपयले ऑन रिलिजियस बेजीस, ऑन कम्युनल बेजीस उलो मारलो फ्रॉम रिलिजियस प्लेसीस. हांव त्या लोकांक सांगपाक सोदतां, तुम्हीच ते लोक एक टायमा 2012 इलेक्शन हांव काँग्रेस कॅन्डिडेट दाबोली मारलो तेन्ना तुम्ही लोकांक सांगिल्ले ही बरो पक्ष. बीजेपी म्हणल्यार बरे जेजूचे पाद्री. बीजेपी ही हो पक्ष म्हूण बरे जेजूचे पाद्री म्हूण हे लोक सांगपी. आज कितें बदल जाले? बरे जेजूचे पाद्री जेजूय ना जालो. हांव म्हणटा कितें तुमी करता? लोकांक कित्याक भडकयता? तुमकां दाखोवया. हांव तुमकां पब्लीक डिबेट करपा आसा. तुमकां खूंय एफेक्ट जाला आनी खूंय एफेक्ट जातले ते. पुर्तुगेज पासपोर्ट जे लोक गेल्ले आसात तांकां एफेक्ट जातले म्हूण सांगता. म्हाका दाखोवया खूंय एफेक्ट जाता. पोर्चुगेज पासपोर्ट घेयला ते लोकांक एक फेसिलिटी दिल्ली तेन्ना आमी लिबरेट मागीर जाला म्हूण. तुमकां पोर्चुगेज पासपोर्टाक येवन तुमच्या भुरग्यांक शिकोवपा मेळटा, वचपा मेळटा. आख्खे युरोपाक एक पासपोर्ट कसो दिल्लो. इंडियन गव्हर्मेंटान केन्ना ओपोज करूं ना. आतांय ओपोज केलो ना. सो कित्याक तुमी बेश्टे तो लोकांक भडकयता? कित्याक कम्युनलिझम करपाक सोदता? तुम्ही कितें चिंतला? गोंयचे बरें करपाचें काय निसंटन करपाचें? हांव आमगेले जे क्रिस्तांव भाव जे त्रास काडाय थिंगा जे मायनॉरिटी आसाय जावं पाकिस्तानाक जावं अफगानिस्तानाक जावं बांगलादेशाक, सो ते हिंग येयल्ले तांकां सिटीजनशीप ना तेंका कडेन आनी आमगे गोवोरमेंटाक दिता ती बरी खबर. सो हेजेर लोक दुसरे ऑपोजिशन मिसगायड करप, मोर्चा काडप, हें सारकें न्ही स्पिकर सर. The Act of 1955 is a 17-page act, and this is 3 pages, Speaker sir. This is 3 pages with provisos in the original act, Speaker sir.
I would like to place it and let my colleagues read that there is nothing where I and my other people in the state or the country have to prove their citizenship. It is a misguiding concept which is right now, which is being made. I think we should all read it before making any allegations and let them compare and show me where in this act that a person who is naturally born here through his parents is thrown out of this country. Let them prove, Speaker Sir, that by bringing in this act, any natural citizen of this country is thrown out from this country. Let them prove, Speaker. बरेचशे मंत्रिमंडळ खंय अनफीट सावंत सरकाराचो मंत्रीच सांगता मंत्रिमंडळाची फेररचणूक जावंक जाय मंत्री खातीं बदलूंक जाय म्हूण मंत्री मायकलान बॉम्ब घाला पयसुल्यान एकामेकाचेर बाण मारपी विजय आनी मायकल प्रुडंटाच्या ब्रेक अवरांत हेड ऑन सरकारांत परत घेतल्यार येवचो ना काय म्हूण मायकलान विजयाची फिरकी घेतली विजय म्हणटा वासाक पसून नाका सावंत सरकारचे सध्याचे बरेचशे मंत्रिमंडळ अनफीट रिशफल जावंक जाय म्हूण मायकलच उलयता Dr. Pramod Sawant has to take all measures for reshuffle plus some ministers who are non-performing. हे जावपाकूच जाय कित्याक हिंगासर हे ना म्हणजे वी आर हियर टू परफॉर्म आमचो टर्म जो उरला 1 year 6 months करेक्शन म्हणटा पळय ते जावपाकूच जाय आनी एफिशियंट मनीस जो तर तुजे कडेन आहा in the You agree that this cabinet suffers from talent deficit? Yes, I fully agree to that. And Honorable Chief Minister and our party, as the new president in law, will take the right decision at the right time. And the right time will not be at the end, it will be very soon. And they have to take this decision. They have to take. विजय मायकल प्रुडंटाच्या ब्रेक अवरात हेड ऑन अनेक एक हांव एक्झाम्पल दिता बाब विजयाक आमी अनेक प्रपोजल आतां घालीत धर तूं 2 म्हयन्यांनी फुडें की बाबा तुका आमी परतून मंत्री म्हणून हिंगा घेता बरें पोझिशन दिता तेजे कितें आहा आतां डिसिजन सांग आतांच कळो न्ही गोंयच्या लोकांक आतां कळो न्ही इतली ओपन जर प्रपोजल दिता हांव आनी मदीं पडना तूं सांग एक म्हणल्यार पयलें मायकलाक हांव तसो मानता तो सारको क्लियर सांगता की दे आर सिटींग टू डील ताका जर दिसता की म्हजो असलो स्वाभिमानी मनीस तूं जे आतां यू कॅन हायर एंड फायर एट एनी टायम आय एम नॉट देर फॉर हायरींग एंड फायरिंग फर्स्ट सेकंडली BJP म्हणटा ती आमकां आतां यू कॅनॉट टच BJP विथ अ बार्ज पोल गोंयची BJP आनी सेंट्रल BJP नेवर कम इन विथ द BJP दीस गव्हर्मेंट and I will never have anything to do with them. I am a man. See, one thing I'll be very clear. Yeah, I think. See, entire Goa is listening to this now. I think that not only Michael Lobo or this Pramod Sawant, somebody much bigger than them also will not even have the guts to approach me. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट प्रायव्हेट रानां थारावंक 22 वर्सांत 7 समित्यो जाल्यो आयचे घडयेक खंयचे समितीचो रिपोर्ट लागू सावंत आनी थॉमस समित्याचो रिपोर्ट रिजनल प्लानांत आस्पावीत केला जाल्यार रानां खातें रेव्हेन्यू सचिवाची समिती नेमून कसलो रिव्ह्यू घेता विधानसभेंत प्रस्न 21 चौखण किलोमिटर रानां जमनी बळकावपाचें स्कॅम म्हूण विरोधकांनी हावस कमिटीक नेट धरलो मुख्यमंत्री म्हणटा केस NGTंत आसा रिपोर्ट NGTक वतलो This is a question which actually is a saga of intentional maladministration from 1997 till date, leading to massive corruption and degradation of forests in Goa. Talking about kilometers, तूं ओके सनबर्न न्ही हें सनबर्ना परस व्हडलें तूं करता तें बारीक चणे स्पीकर सर हो मदीं उलयता अरे तुका कितें कळटा हें तूं शो मस्ट गो ऑन मरे तुका कळटा कितें स्पीकर सर इशू असो आहा की हाजेर हावस कमिटी अपॉयंट जावपाक जाय We have produced 2 regional plans, and in the regional plan, everything is demarcated. Private forests, or which is forest land, which is settlement land, etc., and which is agricultural land. Now, how can we go on violating it? थॉमस आराऊज कमिटी आनी सावंत कारापुरकार कमिटी अश्यो 7 कमिटी जाल्यो मदीं 2 कमिटी जाल्यो फॉरेस्टाची एक कमिटी 7 कमिटी जाल्यो आतां खंयची कमिटी सारकी हाजें उत्तर ना हाजें उत्तर हांव सोदूंक ट्राय करतालो म्हणून तें तुमी म्हाका घरा धाडलो तो एक कारण आसूंक शकता Documents at my hand.
Thomas Committee report was finalized as per documentary evidence in October 2018. That means there cannot be any provisional approval, provisional NOC. Thomas Committee report reply given to me was finalized in October 2018. After that, they have no business because all the reports are filed either before the High Court or the NGT. आणि म्हाका तुम्ही रिप्लाय दिला की एक झोन चेंज करू ना म्हणून फॉरेस्टांतल्यान एक लँड काढू ना म्हणून. हाऊ दिस इज I fully seek a house committee on this. This is the because sir house committee जावंकूच जाय. Chief Minister and house committee जावंक जाय कित्याक under Chief Minister मुख्यमंत्री also is in the Chief dark. Minister chairmanship you. हाऊस कमिटी जावपा जाय हाजेर हे सगळ्यात व्हडले स्कॅम मॉडर्न गोवाज बिगस्ट स्कॅम. म्हाका सांगता ही जमीन प्रायव्हेट फॉरेस्ट केन्ना सांगता जून 2019 3 महिन्यानंतर फॉरेस्ट परते लेटर दिता हे प्रायव्हेट फॉरेस्ट न्ही म्हणून. ताजे हे केदे व्हडले असली लेटरां कितली दिल्या तुका खबर सुद्दां आसचें ना. बिकॉज सर 25 किलोमिटराच्यान 4 किलोमिटराचे पावले 21 किलोमिटर खाले मदीं. Speaker sir, I am placing the letters on the table of the house. हांव परत सांगता मॅटर एनजीटीन आसा एनजीटी हाऊस इज सुप्रीम. मॅटर एनजीटीन House is आसा supreme, हाज्या Speaker खातीर sir. लागपी रिपोर्ट आनी Speaker, House is supreme. हांव परत Question hour is over. एनजीटीन आसा हांव Question hour is over. इन्क्वायरी करून बिकॉज सर हाऊस कमिटी जाय. Already 0 hour mentioned. रिपोर्ट आसा एनजीटीक आमी सबमीट करतले. 0 hour. स्कुलांनी मिड डे मील दिवपी सेल्फ हेल्प ग्रुपांचो बाकी आशिल्लो ऑक्टोबर ते डिसेंबराचो पेमेंट 8 दिसां भितर जातलो. मुख्यमंत्र्याचें उतर. 112 ग्रुपांचो 4 कोटींचो पेमेंट तुंबला म्हूण दिगंबर कामतीन इशू काडिल्लो. 2-4 गटांचे तांचे भितरच अकावंट होल्डरां विशीं कोफुजांव आसा. ही स्कीम ह्या गटां वरवींच चलयतले. भायल्या संस्थेक दिवचें ना म्हूण मुख्यमंत्र्याचें उतर. सुदीन म्हणटा मिलाचो ₹6 रेट सापूच उणे. हे सेल्फ हेल्प ग्रुप सगळे लोन काडटात, उधारेचेर माल घेतात आणि अशा पद्दतीन ते जेवण सप्लाय करता. आमी तांकां एकदां ₹100 कितें दिता. आतां ₹100 तुका कांयच मेळपाक उसता. पाव सुद्दां घेतले जाल्यार आतां ₹10 बी असो रेट आसता. टोटल अमावंट ड्यू आसा पळय तांकां टील सप्टेंबर इज 3 crores 26 lakhs. 3 crore 26 lakhs is the due from October to September. Now if you add January to it, January पर्यंत पेमेंट मिळना, it will cross 4 crores. What is the reason for pendency? 23 लाख, 8 लाख, 10 लाख असे जर तांचे जर हे उरले पेंडन्सी उरल्यो, हाव दे विल सर्वायव? तांकां मेळटलें कितें? ऑनरेबल मेंबर यांच्यानी विचारला त्या प्रमाणे 118 सेल्फ हेल्प ग्रुप असले जे कंटिन्युअसली मिड डे मील सप्लाय करता. भितरले जवळपास 6 जाण विड्रॉ जाले फॉर वेरियस रिजन. 112 सेल्फ हेल्प ग्रुप आतां मिड डे मील जो आसा हो सप्लाय करता. तांच्यांनी म्हटलां त्या प्रमाणे बरोबर आसा तांचें की तांकां पेमेंट्स हो डिले जाला, हांव मान्य करता. बट ताच्या फाटल्यान कारणां वेगवेगळीं आसा. आमी जो फर्स्ट तांच्यांनी जो एग्रीमेंट सायन करपाक जाय आसलो इन द मंथ ऑफ जून, वो थोड्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी केलो, थोड्यांनी करूंक ना. डिले तेंच्याय सायडींतल्यान जाली. त्याच्या खातीरय थोडोसो डिले जालो. पयलो तांकां पेमेंट हे करता म्हणा सर, त्या खातीर पयलो आनी तेंची बिलां जी आसा ही क्लब करून क्वॉर्टरली वयता. ती आतां पेमेंट जातली तेंची, ती जातली. ती क्वॉर्टर 3 म्हयन्याची पेमेंट वांगडाच जाता. आतां जावपाच्या ह्याच म्हयन्यात जातली. म्हणजे विदीन एक 8 दिसां भितर तेची पेमेंट जातली. मी 3 म्हयन्याक दवरतात. दुसऱ्यांक सगळ्यांक सॅलरी म्हयन्यान दितात. तांकां दितना 3 म्हयन्यान दितात. आनी तांचें जेवण दिता ते ₹100 जेवण. सो हे अशें सिच्युएशनान आर यू ट्रायंग टू टायर आउट द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू रिप्लेस देम विथ अक्षय पात्रा इज माय पॉइंटेड क्वेश्चन. स्पीकर सर, इन द ऑगस्ट हाऊस परत एकदा हांव रिपीट करता, आमी मिड डे मील जे आसा हे कोणाच दुसरे खंयचेच एजन्सीक आमकां दिवपाचें ना. आमी सेल्फ हेल्प ग्रुपच्या थ्रूच चलयतले. आदले सरकारान MOU केला, चॅक कर. हांव परत सांगता, जरी केला आसत सुद्दां आमी सेल्फ हेल्प ग्रुपांकूच दिता. हांव तो कट करपाक लायता. जाल्यार 50% ऑफ द अमाउंट यू हॅव टू पे विदीन 7 days बाय डिडक्टींग ऑल बाकीचें जे डिडक्शन आसा इन्कम टॅक्स किंवा हे यू कॅन आस्क युअर फायनान्स सेक्रेटरी कितें यू कॅन पे देम 50% आनी 50% इन द कमींग. कारण हे सेल्फ हेल्प ग्रुप जे चलता पळय ते अत्यंत गरीब स्थितीत वयर सरल्या. जशें बाब रवी नायकान सांगलें ₹10 रेट जाय. खरेंच ₹10 रेट जाय तांकां. बरें जेवण दितलो न्हय भुरग्यांक जाल्यार ₹10 रेट जाय कमीत कमी. सर्गेस्त प्रकाश नायकाची भयण अक्षयान आरोपी विल्सन गुदिनाच्या अटकपूर्व जामीन अर्जांत हस्तक्षेप याचिका घाल्या. प्रकाश नायकाक आत्महत्या करूंक प्रवृत्त केल्ल्याचो आरोप विल्सन गुदिनोचेर आसा.
हे केशीची चौकशी ओल्ड गोवा पुलिसांकडच्यान काडून क्रायम ब्रांची कडेन दिल्या. मंगळारा हायकोर्ट अक्षयाचे हस्तक्षेप याचिका सुनावणेक घेतलो. Wilson Gudino's bail application or anticipatory bail application was fixed today for hearing. But it appears that on behalf of the original complainant, there is an application for intervention that has been filed. It is their case that they as a matter of right can intervene in this anticipatory bail and argue out their case. Now as a matter of principle, the accused herein, the applicant, that is my client, Mr. Wilson Gudino, is opposing such an intervention on the ground that the prosecution is already there to take care of the interest of the state. So therefore, there need not be any intervention by anyone else. It's a matter of principle and of law that it is only the prosecution or the state that has to do this. They can of course assist the prosecution in the way they are going to argue that case, but they can't address the court on its own. So now the Honorable High Court felt that this matter should be decided, and they have kept it tomorrow for arguments on this intervention as also on the anticipatory bail application. फातोड्डा SGPDA मार्केटा कडेन सोऱ्याचे किकीर दोट्टी खून, तिसरो जखमी. पुलिसांनी 12 वरांत आरोपीक उखल्लो. नाव अर्जुन काजीदोनी. राती बार्र बंद म्हणून सांगले म्हणून खंय ताणें बार्रांतल्या लेबरांचो दोगांचो खून केलो. तिसऱ्याक मारबडय. रवी आनी भीम म्हणटा ते दोगूय जाग्यारच गेले. चिरो तकलेर घालून तांकां मारल्यात. सुनील सावंताक हॉस्पिशियोंत घाला. तो बंद करून गेल्लो. ऑलरेडी द बार वॉज क्लोज्ड आनी हे तिगूय जाण भायर बसून पिताले आनी बेजिकली रायट अप टू इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड till now, we feel that it was over the demand for drinks by the accused person from this deceased point, because they all three had their drinks and the bar was already closed, and this boy came there and started demanding drink from them. So ताका लागून झगडी जाली आनी ताणें मागीर ताका मारले. Again, as usual, we noticed that there has been no form, no tenant form filled, nor the photograph of the people who are staying in the house has been taken. There is absolutely no record with the landlady who these people are. So again, I would like to request everybody, whenever you all are keeping tenants in your houses, in your outhouses, outside rooms and all, please fill the tenant form and obtain their photographs and give it to the local police station, because only then we can get some leads in cases like this. This is a serious case of a double murder. Almost the third person was almost also on the desk. He was sitting there since the incident, and in the morning we took him to the hospital. So this family was also using this boy as a driver to take them for weddings and things like this, when they must have been wearing yes, when they were wearing gold ornaments. Anything could happen. So please fill the tenant form, take the photographs, find out what they are doing. आता एक कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. कोणा आमदाराच्या प्रस्नाक मंत्र्याच्यो अर्धवट जापो. कोणा आमदाराचे प्रस्नूच कापून नाच केले. विधानसभेत म्हालगडे विरोधी आघाडीन विधानसभेच्या कारभाराचो पंचनामा केलो. रवीन सुरवात केली. उपरांत विजय, दिगंबर, रोहनान एक केस वयर काडली. प्रस्न आयलो काय जाप दिता म्हणटा त्या मुख्यमंत्र्याचे जापेचेर सगळे चाळवले. ह्या फुडें प्रस्न क्लब करतना आमदारांक विश्वासात घेता म्हूण सांगून सभापतीन इशू थंड केलो. ही असेंब्ली सुरू जाली तेन्नाचे पासून मागपा जाता ना म्हणून ताका एक्ट दाखय. व्हिच एक्ट यू आर सेईंग? तू 25 वर्सां परिचय मागतलो? हय, कित्याक ना? पळय, हो म्हाजो रायट. दिस इज नॉट करेक्ट. तू खंयच्या एक्टान ना म्हणटा सांग. Today's question 3B. Schemes to provide grants to schools. This question is incompletely answered. Maintenance grants म्हणून जे इश्कोलांक दितात ताजें एक उतरूय घालूंक ना हातून. So I am raising this as a point of order. स्पीकर सर, म्हाका दिसता तो क्वेश्चन येता तेणी तेन्ना डिस्कशनाक घेवचो
म्हाका दिसता ताका जें No, no, उत्तर no, जाय no, तें no, उत्तर no. मेळटलें. When the question is with respect to all types of grants, they should have also mentioned here that maintenance grants are also being given, which schools are given, which schools are not given. ते तातूंत भितर ना. So I feel that if it is postponement, then you can postpone the question. काय सर म्हटल्यार म्हाका सांगता विचारता तेन्ना उत्तर दिव येता तेजें ताच्यानी अरे विचारूं येता पूण फुडें. रिटर्न दिवपा जाय न्ही नाल्यार सगळें तूं अशेंच दितलो तुजी डिपार्टमेंट तुका हेल्प करना तूं आतां म्हाका प्रश्न विचारपाक शिकयता. स्पीकर सर म्हाजें सरळ म्हणणें आसा आमी जेन्ना उत्तर दिवपाचें तेन्ना दिता आमी. Even if our answer is incomplete, Sir, when during the the leader of the course House of speaks, discussion, let who me is he finish. to I am on speak? my feet. Who is he to I am speak? the legislative affairs minister, No, and I am by you are nobody. point of order. Your Speaker, brother sir, is wanted by police. you have to give What are your you talking? ruling. And number two, Speaker, sir. Number two. Speaker, sir, Member, who is he to speak? Please sit. Please Leader sit. of the House has Please to sit. clarify. Please sit. I'm giving. स्पीकर सर 5 दिसाची असेंब्ली सेशन प्रश्न मांडल्या दिसाक 15 आणि 3 18च तातूनय तुम्ही रिप्लाय परत दिना. आय रोट टू द सेक्रेटरी लेजिस्लेचर आय हॅव रिटर्न टू यू. ताज्या मागीर तुमचे कडेन सांगले तुमकां कितें प्रॉब्लेम आसा ते रिप्लाय तुमकां समज दिवंक मेळना जाल्यार तुमी सेशन कित्याक मागयता. आम्ही वांगडा क्लब केला क्वेश्चन्स. क्लब केला मेंबराक कशें कळटलें स्पीकर सर. क्लब केला क्लब करा. तुम्ही म्हजो कट केला एडिट केला स्टिक पेस्ट दुसऱ्या प्रश्नाक केला अँड यू आर टेलिंग मी युअर ऑफिस इज टेलिंग मी टू गो अँड फायंड आउट फ्रॉम द MLA हू द क्वेश्चन इज कंबायन्ड विथ. हॅन्स फोर्थ तुका दिसता की बाबा आपल्या अन्याय झाला म्हणून इन फ्युचर क्लब करताना खेळताना वी विल टेक द मेंबर विथ कॉन्फिडन्स. रेवेचो कायदेशीर स्थायी उद्देग सुरू जावचो म्हणून शक्य तितले यत्न चल्ल्यात म्हणून सरकारान हायकोर्टाक सांगला. म्हयने भितर NIO रेंव काडूंक फीट आशिल्ल्या न्हंयाच्या झोनाचो पयलो रिपोर्ट दितले. संबंदीत अधिकाऱ्यांनीक हो रिपोर्ट मेळ्ळो काय रेंव काडपा विशीं मान्यतायेचे रिन्युवलाक अर्ज घेतले. कोर्टान अधिकाऱ्यांनीक स्टेटस रिपोर्ट दिवंक सांगला. केस 20 फेब्रुवाराक दवरल्या. म्हापसा अर्बनाचे सुमार 3.5 लाख डिपॉझिटर सुमार 350 कोटी बँकेत अडकले. ह्या सगळ्याक जबाबदार आशिल्ल्या संचालकांक आड FIR घालचो म्हूण कांय डिपॉझिटरांची बँके भायर निदर्शनां. आज घरांत लग्न कारणाक बरे वायट वेळ प्रसंगाक सुद्दां खंय हक्काचे पयशे मेळनात. Is that they should support this cause because it is not individual interest, it is interest of the about 3.5 lakh depositors who are going to lose the money worth about 340 crores. And our humble request to the government is don't delay in lodging the FIRs against the culprits. And I am a depositor of this bank since last 25 years. And what has happened now is nothing but a sham and a scam. Okay, and we have not been able to get our money back, even though it is measured, because 12 people on the board of directors have committed what do you call it, a bad loan manipulated scheme over here, and that is why we are all suffering. The bank of Mapsa Urban Bank has 3.5 lakh depositors spread out in 24 branches all over Goa. The deposits of the depositors amounts to roughly 340 crores, and we are mostly comprising of senior citizens, but regardless of that there are needs in the families like funerals, weddings, education of children and various other things, daily needs, and we have been deprived of that only because of the fraud and the scam created by these 12 people in the board of directors. We have approached several authorities and will continue to approach till our demands are met. थिये GCAच्या स्टेडियमा खातीर म्हूण घेतिल्ले जमनीची शेतकारांक 5 वर्सां जालीं अजून भरपाय दिल्ली ना. त्या शेतकारांक सद्याच्या मार्केट रेटी प्रमाण भरपाय दिवची म्हूण सुदिनान इशू काडलो. मुख्यमंत्री म्हणटा भरपाय दिवंक कळाव जाला खरो, सरकार भरपाय दितलो, मात तो जमीन घेतिल्ली तेन्ना थारायल्ले रेटीन. भरपाय वाडोवपाचो प्रस्नच ना. स्टेडियम खंय येता तेन्ना येता. सवादी माशे हो आनी एक स्टेडियम जो थिवींक तुमी बिचोले वता आसतना थिवी ह्या भागांत जावपा खातीर एक्विजिशन आनी मजा म्हणजे अशी तांकां अजून पेमेंट ना. 35 आनी 50 रुपया रेट उरला आतां. तुवें पेडणे मोपाक 1000 रुपया दिलो
आणि थिवी सारखे हाका ज्या कडेन 5,000 6,000 मिनिमम रेट आसा थंय तांकां अजून शेतकऱ्यांक ना. गोवा वार्तान मोठी न्यूज हाडिल्ली आणि हे अजून पासून तांकां पेमेंट ना तो वेगळो विशय. पूण पेमेंट कितलो म्हजो प्रश्न आसा. शेतकऱ्याचे पयशे दिया सारखे तांकां योग्य बाजार भाव दिया आणि तांकां मोकळे करा. आणि ते कित्याक तुमी करतले आणि मुखार थंय कितें करतले हेंय आमकां कळूं दी. आता तो जो म्हणटा पळय हे त्याच्या टायमाचे हे सगळे केसीस पैसे तेणेच दिल्ले तितले 50 रुपयान 100 रुपयान तुजे टायमाचे ते. आता तूं जाणा एक्वायर आता कांय करूं शकना. रेट कितलो जाल्लो गव्हर्मेंट प्रमाण रेट दिवपा जाय आतां. आतां गव्हर्मेंट कॅपेसिटी आहा एक्वायर करपाक खंयची जमीन ही तेन्ना तो आसतना तेन्ना केन्नाच आवाज करूना शेतकऱ्यांचो स्पिकर सर. आता तळमळून उठला शेतकऱ्यांची सारकी हें आयल्या तेका. शेतकऱ्यांची खरी कळकळ आमकां आहा. हे गव्हर्मेंट बहुजन समाजाचें. आमी खंयच्या शेतकऱ्याचे अन्याय करपाक दिवचे नात आणि जो रेट कायद्यान मेळटा तो कायद्यान आमी दितलेच. तेंच्यांनी जो विशय मांडला थिवीचो ग्रावंड म्हाका खबर आसा तांचे पयशे दिवपाचे आसा. तेंच्यांनी म्हाकाय रिप्रेझेंटेशन दिलां. तांचे पयशे आमी दिता स्पिकर सर. थोडोसो उशीर जाला हांव इन्क्वायरी करता कारण ऑलरेडी गव्हर्मेंटान प्रॉपर्टी एक्वायर केला. रेट एकदम कमी दिल्लो आसा. तुमी हांगा मोपाक सुद्दां रिवायज रेट दिलो. सर आमी रेट रिवायज करून दिवंक शकना. जेन्ना एक्वायर केल्लो आय डोंट नो इट इज इन द टेन्युअर ऑफ यू. ताच्या उपरांत जेन्ना एक्वायर केल्लो जेन्ना तो रेट आशिल्लो तोच रेट आमकां दिवप शक्य जातलो आणि तोच रेट आमी दिता स्पिकर सर. शक्य जावचें ना. हांव त्या रेटीन ताका पयशे दिवपाक लायता स्पिकर सर. लॉबेरा बरोबर कॉन्त्राद रद्द केल्ल्यान FC गोवान तात्पुरतो कोच म्हूण क्लिफर्ड मिरांडाक नेमला. आदलो आंतरराष्ट्रीय मिडफिल्डर क्लिफर्ड FC गोवांत लॉबेराच्याच कोचिंग स्टाफा मदीं आशिल्लो. ताणें हालींच जर्मनींत प्रो कोचिंग लायसन पुराय केलां. ताका क्लबान प्रमोशन दिलां. तो तंत्रीक संचालक डेरिक परेराच्या पालवा खाला वावुरतलो. बुधवारा FC गोवा आड हैदराबाद फातोड्ड्या जाता. कोच क्लिफर्ड. भारताचो आनी धॅम्पो स्पोर्ट्स क्लबाचो आदलो मिडफिल्डर क्लिफर्ड मिरांडा कडेन आतां FC गोवाचो तात्पुरतो कोच म्हूण जबाबदारी दिल्या. 2018त क्लिफर्ड मिरांडा FC गोवाचो रिझर्व टिमीचो कोच आशिल्लो. अंदू तो सर्जिओ लोबेराच्या कोचिंग स्टाफांत रुजू जाल्लो. आतां तो तंत्रीक संचालक डेरिक परेराच्या छत्रछाये खाला वावुरतलो. सध्या क्लिफर्ड जर्मनीत आपलो प्रो डिप्लोमा कोर्स करता. बुधवारा ISLात FC गोवा हैदराबादा कडेन खेळटले त्या दिसा क्लिफर्ड गोंयांत पावतलो. FC गोवान स्ट्रेंथ आनी कंडिशनिंग कोच म्हूण स्पॅनिश रोमा कनिलेराक हाडला. इतल्या मजगतीं आदलो कोच सर्जिओ लोबेरा आनी ताजे एसिस्टंट जिजस टातो आनी मान्युएल सायाबिरा रातीं गेले. तांकां एअरपोर्टार गूड बाय म्हणूंक FC गोवाचो कोणूच अधिकारी दिसूंक ना. ही गजाल सपोर्टरांक खूब खटकली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्यानी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर फेसबुकार तशेंच प्रुडंट ॲप टाटा स्काय मोबायल ॲप जिओ TV ॲप आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.